येवकार देतात तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या आवडीच्या कार्यक्रमात अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. This program is brought to you by Orchid Learning Center, Boda, Madgaon, in association with Chowgule Center for Applied and Professional Studies, Madgaon, and sponsored by Ambika Chicken, your one-stop shop for the fresh and tender chicken. इष्टांनो, आजच्या आमच्या कार्यावळीत ऑर्किड लर्निंग सेंटरच्या डिरेक्टर मिसेस डिंपल उडगी संवाद साधतले डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाई यांच्याकडे. डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाई is a general and laparoscopic surgeon and practicing with Mother Care Hospital. आजच्या कार्यावळीचा विषय असा गॅस्ट्रायटिस आणि डाएट. त्यांना काहीच नसलं का पळया ग्रामात अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. खूप फाटी आम्ही म्हणतात की आमच्या पोटात जळटा, हार्टबर्न जाता, अशें म्हणून आम्ही कितें एंटासीड देतात ताजे खातीर आनी घरगुती उपाय करतात. आमी म्हणटा आमकां एसिडिटी जाली. डॉक्टर, आमकां सांगात हे सगळे सिम्पटम्स म्हणजेच एसिडिटी आनी गॅस्ट्रायटिस ही सेम मेडिकल कंडिशन्स. जर आमी सुरवात केली जाल्यार आमी डायजेशन आमचें कशें जाता. आमच्या पचन संस्थेन एक इसोफेगस जावं फूड पायप आसता जो फूड हाडून सकयल स्टमकान पावयता. त्या स्टमकाचें एक इम्पॉर्टंट काम आसा एसिड तयार करपाचें. स्टमकाक एक स्पेशल लायनिंग आसता जो स्पेशल तरेच्यो पेशी असतात त्यो पेशी एसिड सिक्रीट करतात आनी हें एसिड अत्यंत गरजेचें कित्याक हें एसिड आमकां डायजेशनाक मदत करता. आतां जेन्ना हें एसिड प्रमाणा भायर चड जाता जावं दुसरे गोश्टीक हें स्टमकान एसिड उरचें म्हणून स्टमकाक एक स्पेशल कोटींग आसता. आमी जर पळयलें एसिड खंयच्या प्लास्टिकार उडयलें प्लास्टीक बल्ड करून तें जळपाक शकता. सो स्टमक तशें जायना कित्याक ताका स्पेशल कोटींग आसता. जेन्ना ह्या कोटिंगाक कितें डॅमेज येता जावं एसिड पोटांतलें वाडटा तेन्ना जे सायन्स आनी सिम्पटम्स जातात ताका म्हणटात आमी हायपर एसिडिटी. सो हायपर एसिडिटी इज बेसिकली पेशंट रिलेटेड. पेशंटाक जे त्रास जाता ताका आमी हायपर एसिडिटी म्हणटात. आनी तुमी दुसरो प्रश्न विचारलो गॅस्ट्रायटिस. ह्या एसिडिकाक लागून ज्या एसिडाक लागून जे आमच्या स्टमकान अल्सर पडटात, घावे पडटात जावं थंय ब्लिडींग जावपाक शकता, पॉलिप जातात, केन्ना केन्ना इवन चड प्रमाणात जावं इवन कॅन्सराचेर हें पडपाक शकतात. सो हे जे वरियस स्टमकाचे भितर जे चेंजीस जावन येतात तांकां आमी म्हणटात गॅस्ट्रायटिस. सो ते कंडिशनाक आमी गॅस्ट्रायटिस म्हणटात. इट इज नॉट अ सिंगल कंडिशन बट इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजीस ऑर स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्लेंट्स which the stomach has to face. आणि ह्या सगळ्या चेंजीसाक आमी म्हणटात गॅस्ट्रायटिस. ताची मुख्य कारणं कितें आसता जावपाची? फर्स्ट आनी फॉरमोस्ट रिजन आमी खूब फावटी पळयतात आमकां तकली दुखता, कोणाक दांत दुखता, कोणाक फाट दुखता आनी आमी कितें करतात पेन किलर ज्यो आसात त्यो आमी सर्रास घेतात, डॉक्टराक कन्सल्ट करतात. आनी खूब फावटी हे पेन किलर घेवपाचें प्रमाण इतलें जाता की हाका लागून पोटान एसिड वाडटा आनी एसिड प्रोटेक्ट जावपाची जी आमची लायनिंग आसा स्टमकाची ती डॅमेज जाता. सो ह्या दोनी कारणां लागून आमकां खूब त्रास जाता. सो एसिडिटी जावं गॅस्ट्रायटिस आमकां जावपाक शकता. सेकंड इम्पॉर्टंट कॉजीस म्हळ्यार आमचे बॅड हॅबिट्स जावं वायसीस, अल्कोहोल, स्मोकिंग आनी टॉबॅको. जर आमी प्रमाणा भायर जावं अति प्रमाणांत तांचें सेवन केलें ह्या गोश्टीक लागून आमकां जावपाक शकता. थर्ड इम्पॉर्टंट फॅक्टर जो एसिडिटी जावपाक आमकां रिस्पॉन्सिबल आसा म्हळ्यार आमचो डायट. आमचो डायट कितें आसा खूब फावटी हो डायट आमी योग्य टायमार घेनात जावं योग्य तरेच्यो आमी गोश्टी खायनात. खूब फावटी आमी गडबडीन जेवतात, जेवणा बरोबर वेवस्थीत प्रमाणात उदक पिनात जावं वेवस्थीत टायमार जेवनात आनी फास्ट जेवपाची ट्राय करतात बिकॉज ऑफ अवर चेंजींग लायफस्टायल. आमची खूब फावटी मील स्कीप करतात कित्याक आतां आमची लायफ खूब फास्ट जाला जावं आमी खूब धांवपळीचें जिवन जगतात. सो हाका लागून जो डायट आमचो जो आसा जावं डायटरी हॅबिट्स जे आसा दॅट फॉर्म्स अ इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ एसिडिटी. आतां जर आमी नेक्स्ट कॉज ऑफ एसिडिटी पळयलें जाल्यार स्ट्रेस. स्ट्रेस म्हळ्यार वर्क रिलेटेड आसत, पर्सनल लेवलाचेर, फॅमिली, चिल्ड्रन ऑर युअर वर्क स्ट्रेस वॉट एवर इट मे बी, हे सगळे स्ट्रेस कॉजीस इन्क्रीज एसिड प्रोडक्शन. ते आमकां दिसून येना. स्ट्रेस जो आसा तो मेजर करपाचें आमचे कडेन कांय सगळ्यांक स्ट्रेस खंयच्या लेवलार आसता. आनी स्ट्रेस जावन बीपी आमी मोजतात, बीपी आमकां कळटा मोजून वाडला, स्ट्रेस मोजपाचें अजून यंत्र येवंक ना. सो हो जो स्ट्रेस आसा दॅट कॉजीस एसिडिटी. सो आनीक जर रिजन आमी पळयलें एसिडिटीन जाल्यार ओबेसिटी, लॅक ऑफ एक्सरसाइजीस आनीक जंक फूड खावप. आनीक लास्ट रिजन आसा प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी आमी पळयलें युट्रस वाडटा, बेबी युट्रसान ग्रो जाता, ताका लागून आमचें स्टमक वयर पुश जाता, स्टमकांतलें एसिड वयर येता. सो हाका लागून आमकां एसिडीचो त्रास
जावपाक शकता. आणि हाजी आमकां चडशे सिम्पटम्स कितें आसतात, कॉमन सिम्पटम्स कितें आसतात? बरोबर, हो एक अत्यंत बरो प्रश्न तुम्ही विचारला, कित्याक लोकांक इच्छा आसता एसिडिटी म्हळ्यार कितें. ह्या एसिडिटी बद्दल खूब फावटी लोकांच्या मनात नाना तरेचे वेगवेगळे विचार येतात. इवन आमी पळयला एपेंडिक्स पेशंट बसून एसिडिटी जाला म्हणून आमच्या म्हळ्यार येता. सो ताका लागून एसिडिटीची जी सिम्पटम्स आनी सायन आसात ती आमी जाणून घेवप गरजेचें. जर आमी ब्रॉड क्लासिफिकेशन केलें हातूंतले सिम्पटम्स खंयचे, जर एक सिम्पटम्स विच आर रिलेटेड टू स्टमक आनी दुसरे सिम्पटम्स विच आर रिलेटेड टू इसोफेगस ऑर फूड पायप. आतां स्टमक रिलेटेड सिम्पटम्स म्हळ्यार कितें, पोटान दुखप, पोटान जळजळप, थोडें खाल्यार पोट भरिल्ल्या भशेन जावप, डेकर येवप जाका आमी बर्पिंग्स म्हणटात, आनीक पोटान गरम जावन येवप, आनी अत्यंत खूब दुखून केन्ना केन्ना फाटीन दुखप, आनी फॅटी फूड खालें, ऑयली फूड खालें तें पचप ना. हे स्टमक रिलेटेड सिम्पटम्स. आतां हातूंत दोन अत्यंत इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स आसात जे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. एक म्हळ्यार रक्ताची उलटी. खूब फावटी एसिडिटी इतली सिवियर जाता की तातूंत पोटांत अल्सर जातात. केन्ना केन्ना हे अल्सर जावन फुडें खूब प्रमाणात निग्लेक्ट जालें कॅन्सराचें पडपाक शकता. सो ताका लागून वॉमिटींग ऑफ ब्लड आनी काळो संडास जावप, हे जर दोन सिम्पटम्स आसात जाल्यार पेशंटान हे एसिडीक म्हण फक्त एसिडीक म्हण लागून निग्लेक्ट करप योग्य न्ही. योग्य ती डॉक्टरा म्हऱ्यान येवन ताचो डायग्नोसीस व्यवस्थीत करून ताचो ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. सो आतां आमी पयलें स्टमक रिलेटेड. तर दुसरो आमी पळयता जाल्यार फूड पायप जावं इसोफेगस रिलेटेड. इसोफेगसान जर एसिड पावलें जाल्यार आमकां फर्स्ट जाता म्हळ्यार burning, and this burning is not in the tummy but I would say burning in the chest. जो आमचो स्टमक आनी चेस्ट हाचे मदीं डायफ्राम ताचे वयल्या पोर्शनान आमकां जळटा. इट इज डिस्क्राइब्ड एज रायझिंग फ्रॉम टमी कमिंग टू युअर नेक. सो सकयल्यान वयर येवपी जी फिलींग आसा गरमेची दॅट इज बर्निंग. आनी एक इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स म्हळ्यार तोंडान आंबट उदक येवप. केन्ना केन्ना आमचे दांत आमी म्हणटात आंबट जावन येतात, तोंडान खूब फावटी घावे पडटात, आनी खूब फावटी देर आर सम सिम्पटम्स कॉल्ड एक्स्ट्रा इसोफेजिया. पेशंटाक क्रॉनिक कफ आसता आनी दॅट इवन मे बी वन सिम्पटम ऑफ एसिडिटी. सो हाका लागून जेन्ना हे सिम्पटम्स पेशंट घेवन येता तेन्ना डॉक्टरान ताची वेवस्थीत हिस्ट्री घेवन रायट फ्रॉम हिज डायट, स्ट्रेस लेवल आनी तो कितें खाता, खंयची वखदां घेता हें सगळें विचारून ताका एक बाबा इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स आसात काय ना हें जाणून घेवन ताचें कितें टेस्ट करपाक जाय तें टेस्ट करपाचें आनी मागीर ताची ट्रिटमेंट इनिशिएट करपाची. आता टेस्ट तुम्ही म्हणले आता डायग्नोज कशी करपाची आमी आनी खंयच्यो टेस्टी करपाच्यो? जेन्ना आमी एसिडिटी म्हणटात तेन्ना लोकांक संवय कितें आसता की पेशंटाक हांव म्हणटा की संवय आसता की एसिडिटी इज अ मायनर इलनेस, वी शूड इट इज नॉट लायफ थ्रेटनिंग, जावं आमी तें व्हडल्या मनार घेना. पूण निग्लेक्टेड एसिडिटी जी आसा ती खूब मोठें दुयेंस घेवन येवपाक शकता. ताका लागून योग्य ताचें निदान करून घेवप अत्यंत गरजेचें. हातूंत दोन इम्पॉर्टंट आमचे कडेन टेस्टी आसात. एक म्हळ्यार पोटाची सोनोग्राफी. सोनोग्राफीन बाबा आमकां कितें कळटा, खूब फावटी एसिडिटीचे सिम्पटम्स आनी गॉलस्टोन सिम्पटम्स मॅच जातात. म्हणजे हे गॉलस्टोन आसा काय ना, लिव्हराक डॅमेज आसा काय ना हें पळोवपाक आमकां सोनोग्राफी हेल्प करता. आनी दुसरे कडेन आमची इम्पॉर्टंट टेस्ट आसा ती म्हळ्यार आमची एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी म्हळ्यार कितें आसता, एक बारीक ट्यूब आसता आनी तो एक सायडीन कॅमेराक एटेच आसता आनी हो ट्यूब आमी तोंडांतल्यान फूड पायपाच्या मार्गांतल्यान पोटान सोडटात आनी पोटान आमी जेन्ना टीव्हीर पळयतात तेन्ना आमकां फुल्ल पोटाचें चित्र दिसता. थंय घडये अल्सर आसत, घडये ब्लिडींग आसत, पॉलिप आसत, ग्रोथ आसत. सो एसिडीक लागून जे गॅस्ट्रायटीस आमी म्हळें जे चेंजीस जावपाक शकतात ते आमी एंडोस्कोपीन डायग्नोज करपाक शकतात. सो एंडोस्कोपी जे आसा हो अत्यंत इम्पॉर्टंट आनी गरजेचो असो टेस्ट. ट्रीटमेंट म्हणल्यार मेडिकल ट्रीटमेंट आनी डायट हे दोगांचेर आमकां तुमी सांगात. जेन्ना एसिडिटीची जी ट्रीटमेंट आसा ते आमी तीन पावंड्यार 3 मॉडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आमच्यांनी पळोवपाक जाता. एक म्हळ्यार न्यूट्रिशनल ऑर डायट ऑर लायफस्टायल चेंजीस. आमी पळयलें की एसिडिटी इज रिलेटेड टू लायफस्टायल चेंजीस. म्हळ्यार तुमी अल्कोहॉल घेतलें, टॉबॅको खालो, स्मोकिंग जावं रॉंग टायमार जेवली, स्पायसी फूड, ऑयली फूड. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी कंट्रोल करप म्हळ्यार लायफस्टायल चेंजीस. जावं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, परसीव युअर हॉबी, ट्राय टू डिक्रीज युअर स्ट्रेस. हो इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एसिडिटी कंट्रोल. हाजें तुमकां 60 ते 70% पेशंटांक वखदांची पसून गरज ना. इमिजिएटली हे पेशंट इम्प्रूव जातात. सो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफस्टायल जातलो म्हळ्यार डायट. डायट जर आमी योग्य रितीन जाणून घेतलें की बाबा कितें खाल्यार आमकां त्रास जाता आनी खंयचे फूड्स आमकां बरे आनी त्या प्रमाणे जर आमचें जेवण आमी रांदून जेवलीं जाल्यार आमकां एसिडिटी क्लियर जावपाक इजी पडटलें. दुसरो जो लायन ऑफ ट्रीटमेंट आसा तो म्हळ्यार मेडिकल लायन ऑफ ट्रीटमेंट. मेडिकल लायन ऑफ ट्रीटमेंटाक इतली मेडिसिन्स आसात. दीस ऑल मेडिसिन्स will be decided by the doctor. So doctor जेन्ना तुम्ही मेळटले
आनी डॉक्टराक मेळून डॉक्टर तुमकां सांगतलो तुमकां खंयची मेडिसीन ह्या हातून घेवची आसा. आनी जेन्ना खूब फावटी एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशंट्स ताका आमी ऑपरेशन जावं सर्जिकल ट्रिटमेंट ऑफर करतात. सो तें कशें आसा प्रत्येक पेशंट बरें येतरी चॅक करून तो खंयच्या स्टेजीन बसता त्या प्रमाणे मागीर आमी ती फुडली स्टेप घेतात. कितें थोडे फूड आयटम्स अशें आसतले जे आमची बॉडी जेन्ना एसिडीक जाले ते अल्कलायन करपा खातीर उपयोगी पडतात. बरोबर. बॉडीन एसीड वाडले म्हणजे ऑब्वियसली लॉजिकली थिंकिंग आमी अशें घेवप गरजेचें जें अल्कलायन फूड आसा. आतां अल्कलायन फूड्सान म्हाका दिसता आमी रूट व्हेजिटेबल्स तातूंत लोटस स्टेम आसा जावं बीट रूट आसा, पीचीस आसा, कॅरट आसा, स्वीट पोटेटो हे आमी हाजो आमच्या आहारान अंतर्भाव करपाक जाय. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार सुप्सान कितें आसता लिक्वीड बेज आसा, उदकाचें प्रमाण खूब आसता, पचपाक सोंपें आनी एसीड न्यूट्रलायज करता. आनी जर नॉन स्पायसी वेरी ब्लँड जर तरेन तुमी सूप करून घेतलें आनी एवॉयड करपाक न्ही. जेन्ना तुमकां जाला तेन्ना खूब फावट पेशंट आमकां विचारता तूं आपण वखद घेता पूण खावप कितें. सो म्हाका दिसता आयज आमच्या ह्या शोच्या माध्यमांतल्यान पेशंटांक तेंय बी कळटलें की एसिडिटी जाल्यार आमी खावप कितें. सो आमी आतां म्हणटा तशें हे फ्रुट्स हे व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स जर आमी पळयले जाल्यार मँगोज, पीचीस आनीक विटामीन ए रिच फूड स्पिनाच जर आमी पळय दीस फूड्स आर कन्सिडर्ड अल्कलायन फूड म्हणजे ते एसिड न्यूट्रलायज करतात. इवन टोमॅटोज कॅन न्यूट्रलायज एसिड. सो हातूंत ह्या पदार्थाचें आमच्या आहारान प्रमाण तुमी वाडोवपाक जाय. डॉक्टर थँक्यू सो मच. तुम्ही आज आमकां इतलें व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन दिलें गॅस्ट्रायटीस एसिडिटी बद्दल. आज आमी तुमकां 2 रेसिपी तुमचे समोर घेवन येतली आफ्टर द ब्रेक. सब तैयार है ना? मिस्टर एंड मिसेस खोटे आने वाले हैं. भूल गई ना भाभी? आइए आइए. अब इतनी जल्दी क्या बनाओगी? चिकन. अंबिका पेश करते हैं स्वादिष्ट रेडी टू फ्राई चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन सलामी, चिकन गार्लिक फिंगर्स, चिकन चीज एंड अनियंस और बहुत कुछ. बस फ्राई किया, सर्व किया, मिनटों में हो गया. अंबिका रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स, बनाने में इजी, खाने को सब क्रेजी. Multimedia, filmmaking and animation courses at Chogle College, Margao. New BVOC programs in IT-enabled enterprise resource planning. Skill-based courses in food production, hospitality, aviation, beauty and nutrition. Visit www.chogles.ac.in or ccaps.in. Ganesh.com, shop number G5, Paradise Apartments near St. Joseph High School, Arkham, Margao, Goa. Be it your birthdays, parties, weddings or corporate events, we provide the latest designs and prompt printing services. Ganesh.com, we provide quality. Ayushri, an Ayurvedic health destination, Arkham, Margao. Experience a heightened sense of relaxation and rejuvenation through Ayurvedic spa treatment inspired by ancient tradition. Come to Ayushri and melt your stress. You deserve to feel this good. Deepa's Beauty Spa and Saloon, Khatpaban, Ponda. We undertake all types of bridal makeup and hairstyles. We are specialized in haircuts, hair treatments, and all types of skin treatments. Personalized care. Come, experience the difference. Ajit Jewelers. Purity and trust since 1973. We make all types of traditional designs and temple jewelry designs. 100% genuine 916 BIS Hallmark jewelry. We also undertake repair works. Ajit Jewelers, shop number C5, Pancharatna Complex, behind Borkar Superstore, Margao.
Rainbow Collections, 388 Ashok Building, first floor, next to Bank of India, Jos Loyola Road, Margao. Visit us for wide range of home furnishing products ranging from bed sheets, curtains, towels, kitchen linen and add-on products to make your home look at its best. A wide range of furnishing products available at discounted rates. डॉक्टर आजची आमची पहिली रेसिपी आसा एक सूप. लायक तुमी सांगिल्ले प्रमाणे सूप पचपाक मातसो सोंपो आसता आणि व्हेजिटेबल्स सुद्दां तुमी सांगले तेच हांवें यूज केल्यात. कॅरट एंड बीटरूट लायक रूट व्हेजिटेबल्स. सो आमी क्वॉन्टिटी पयली हांव तुमकां सांगता. एक मिडियम कॅरट तुकडे करून घेतले आमी. एक अर्द बीटरूट, एक मीडियम कांदो बारीक चिरून, घरचे असली तूप यूज केला गावठी, 1 टीस्पून जिंजर चॉप, 5 to 6 cloves of garlic chopped, some coriander for garnishing, pepper and lemon juice. सिंपल सो सूप आसा, चड इंग्रेडियंट्सची गरज ना. इट्स व्हेरी हेल्दी. सो आमी करपाक सुरू करूया. तुपाचो वास बरो सुटला. हय, आणि हे जिंजर गार्लिक तातून फ्राय जाता ताचो वास आनी बरो येता. जिंजर गार्लिक हे कितले घेतला तुम्ही? जिंजर हांवें घेतला 1 टीस्पून आणि गार्लिक 5 to 6 cloves चिरून घेतला. गार्लिक ऑल्सो हॅज अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज. सो ते चड सदांच जेवणात इन्क्लूड करपाचें अशें सांगतात डॉक्टर्स. हे चड करपाक दिवपाचें ना. मातशें अशें मोवसर जालें न्ही की तातूंत आमी कांदो घालया. ओके. सो कांदो घालू? घाला. फुल घालपाचो? हय, फुल घालता. एक मिडियम कांदो तो बारीक चिरून घेतला. मातसो ब्रावन करून घेवपाचो न्ही? हय, मातसो ब्रावन करपाचो आनी मागीर तातूंत आमी आमचे व्हेजिटेबल्स घालपाचे. बट थोडे आमकां आयटम्स आसतात, फूड आयटम्स जे अमके एज जातकीर पर्सनल म्हणजे जे आयटम आमी पयलीं खातालीं ते थोडे वर्सांनी आमकां खातकीर मे बी जळटा किंवा आमी म्हणटा एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जाली म्हणून. सो ते खावपाचें आमी टोटली बंद करप. न्ही, इट इज आय थिंक इंडिविज्युअल मनशाचें आसता. ते तुमकां पचता ते म्हाका पचत म्हूण सांगपाक जाय, जावं म्हाका पचना तुमकां पचपाक शकता. सो ज्या मनशाक जें कितें खाल्यार त्रास जाता तें ताणें हळू कमी प्रमाण करप आनी जावं एवॉयड करप इज द बेस्ट ऑप्शन. आमी अशें म्हणपाक शकना की अमुकूच बंद कर. खूब जाणां मटन लास्ट ओल्ड एजीर बसून पचता, थोड्या जाणांक यंग एजीर बसून पचना. सो तुमकां जें पचता, सो हांव जर म्हाका पेशंट विचारता बाबा डॉक्टर तुजो एडवायस कितें खावचें, हांव म्हणटा यू बी युअर डॉक्टर. म्हणजे तुका जें पचता तें तूं खा. यू बी द जज ऑफ युअर डायट. हांव तुका सजेस्ट करपाक शकना हें, हांव तुका सांगपाक शकता हें बरें हें वायट. पूण तातूंत तुका जें आवडटा पचता तें तुवें खावपाचें आनी जें आवडना जावं पचना स्वताचेरूच रिकॉर्ड दवरून खंयची गोश्ट आपल्याक त्रास जाता एक्झॅक्टली ती अवॉयड करपाची. तो बेस्ट ऑप्शन रादर देन बाबा आमी स्पेसिफीक डायट सजेस्ट करचे पडटा. बरोबर. सो कांदो मूव जाला, ट्रान्सपरंट जाला. आतां बीटरूट आनी कॅरट दोन्ही आनी मातशें परतुवपाचें. हातूंत आमी चिली सुद्दां घालून चिली सामको ब्लेंड. हां, सामको ब्लेंड. सो हे परतून जातकीर आमी तातूंत भितर उदक घालया आनी ताका मागीर ते बॉयल जावपाक दवरया. 1.5 कप आमी उदक घाल्लें आसा. ते 1.5 कप जे उदक घाला ते मातशी रिड्यूस जावपाक जाय, भाजयो शिजपाक जाय. एकदां शिजल्यो की आमी त्यो मिक्सरान घालून वांटून तेजी प्युरी करप आनी मागीर ती आमी प्रोसेस करप. आमचे एक 3 ते 4 मिनटां जाल्यात. आतां आमी उगडून पळोवया आमचे व्हेजिटेबल्स शिजतात काय ना त्यो. त्यो ऑलरेडी शिजिल्ल्यो आसात आनी त्यो सारक्यो प्रमाणान शिजल्यात. सो मातशें थंड जावन सो आमी मागीर मिक्सरान घालून तेजी प्युरी करूया.
सो मातशें थंड पयलीं आमी हे वांटून घेवया. आमचे पेस्ट वांटून जाल्ले आसा बीटरूट आनी कॅरटाचें तें अशें दिसता. आतां आमी कितें करतली परत आमी हो गॅस ऑन करुया आनी ही प्युरे कॅरट तातूंत घालया. ही पेस्ट दाट आसा आनी ती मातशीशी पातळ करपा लागून आमकां तातूंत 1 कप उदक घालपा जाय. म्हणजे कन्सिस्टन्सी ताची सारकी जावपाक. थोड्याक तो मातसो दाटसो सूप खावपाक आवडटा आनी थोड्याक मातसो थीन सूप आवडटा. सो इट डिपेंड्स अपॉन युअर चॉयस. कितलें उदक घालपाचें तें. हय. सो ताका मातशीशी उकळी येवपाक लागतकीर आमी तातूंत सॉल्ट, पेपर आनी कोरिएंडर. आमी पळोवया आमचो सूप उकळपाक लागलो काय ना तो. सूप आमचो उकळपाक लागलो. मातशें गॅस कमी करून तातूंत सॉल्ट घालूया. आमी अजून पर्यंत सॉल्ट घालना आशिल्लें. सो वील एड सॉल्ट, पेपर पावडर, 1 अर्दो टीस्पून पेपर पावडर आनी लिंबूचो रस, 1 टीस्पून लेमन ज्यूस. ऑलमोस्ट सूप जाल्लो आसा. थोडीशी कोथंबीर घालूया आनी थोडी आमी गार्निशिंगाक दवरुया. So your soup is ready. First recipe of the day is ready, doctor. I have garnished our soup with a little bit of coriander chopped and a toasted brown bread. डॉक्टर आमची आजची सेकंड रेसिपी आसा एक रायस प्रिपरेशन आनी ताचें नांव आसा आरोज वर्दे रायस. आरोज वर्दे. हय. इंटरेस्टिंग दिसता ना. हय. इट इज एक्चुअली मॅक्सिकन रायस आनी आमी तातूंत एक वर्दे म्हळ्यार ग्रीन कलरची आमी पेस्ट घालतली तातूंत जी गार्लीक, कोरिएंडर, पुदिनाची, स्पिनेचाची आनी पयलीं आमी इन्ग्रेडियंट्स जाणा घेवया तो कितें एक्झॅक्टली लागता तें. जो हांवें सोक करून दवरला एक 15-20 मिनटां. वेजिटेबल्स वीच वी आर यूजिंग इज कॅरट, एक अर्दो कॅरट बारीक बारीक तुकडे करून. These are bell peppers, very high in antioxidants. So this is yellow, green and red. Very colorful rice it is. We'll have green and we'll have all the bright colors. So अर्दे bell peppers कापून दवरले बारीक करून. Chicken is half cup. We are using Ambika chicken. Half cup of chicken. आता मी ही पेस्ट जी करतली ती ऑलिव्ह ऑयलान करतली. Since it is a Mexican rice, we have to make the paste in olive oil. 2 चमचे मोठे ऑलिव्ह ऑयलाचे तातूंत आमी आमची सगळी ग्रीन जे आसा हांगा हर्ब्स ते घालून वाट्टली. गार्लीक हांवें यूज केले एक 7-8 क्लव्स. हे आमकां तेल आमचो कांदो परतुपाक लागतले आनी सॉल्ट. सो आता आमी सगळ्यात पयलीं एक पेस्ट तयार करूया. कोरिएंडर एक मुठभर कोरिएंडर, स्पिनेचाची पानां एक 4-5 पानां स्पिनेचाची, मागीर गार्लीक आनी थोडेशें सॉल्ट आनी ही पेस्ट आमी करतली 2 चमचे ऑलिव्ह ऑयल. आमचे पेस्ट तयार जाल्ले आसा. तेल गरम करूया. आमी डॉक्टर खुबशे वखदां घरगुती वखदां करतात एसिडिटी खातीर. सो ती करप कितले पर्यंत बरोबर आसा? हांव तुमकां पयलींच सांगलां जेन्ना आमकां एसिडिटी जाता तेन्ना तुमी डॉक्टराक कन्सल्ट करात आनी ताची योग्य डायग्नोसीस जावं कितें वखद घेवन तें करून घेयात. पूण खूब फावटी जाता आमकां वचपाक मेळना जावं इमर्जन्सी आसता तेन्ना थोडी घरगुती रेमेडीज आमच्यांनी ट्राय करपाक जाता. सो हातूंत पयलीं म्हळ्यार म्हणटा तुळशीची पानां, तुळशीचे कणसाचो कसाय पयलीं आमची आजी बी आमकां करून दिताली. हो एक अत्यंत उपयोगी असो बेझील जें म्हणटात न्ही तें इट कंटेन्स लॉट ऑफ अल्कलायन एलिमेंट्स आनी एसिडिटी मनशाची कमी करपाक मदत करता. दुसरो आमचे सिंपल उपाय आसा म्हळ्यार जॅगरी.
एक गोडाचो जर बारीक पीस आमी एसिडी जाता जाल्यार चोखपा जाता जावं क्लाउस लवंगां आमच्यांनी चापपा जाता जेवणा मागीर बडीशेप खूब कोणे बडीशेप खातात बडीशेप अगेन इज हॅविंग लॉट ऑफ अल्कलाइन प्रॉपर्टीज आनी एसिड न्यूट्रलाइज जावपाक आमकां हेल्प करता खूब फावटी आमी आतां तुमी यूज केला म्हळ्यार जिंजर इज अ व्हेरी इफेक्टिव्ह एंटी एसिडी मेडिसिन फक्त आमी जिंजराचे एक जर फ्रेश जिंजराचे 3-4 चॉप्स मारून न्ही चोकले जावं चाबले आमकां एसिडी पासून इमिजिएट रिलीफ मेळपाक शकता आनी जर खूब फावटी आमकां अशें आमी म्हणटात रिफ्लक्स डिसीज एसिड वयर सरता जाल्यार सिंपल एंटासीड इज अ कोल्ड मिल्क आमी एक अक्यूट ताका आमकां रिलीफ मेळचें म्हणून आमी यूज करपाक शकता आमचो कानो मातसो परतून जाल्लो आसा कलर बरो आयला आतां आमी चिकन घालया चिकन तुम्ही पयलीं बॉयल करून घेतला खूब शिजोवपाची गरज ना आतां आमी जेन्ना उदक घालून रायस घालता बरोबर तेन्ना तें शिजून येतलें Now we are using all bell peppers. ऑलरेडी असं सुंदर असं वास आता येवपाक लागला आणि तातूंत इतले कलरफुल व्हेजिटेबल्स आसा ते दिसपाकूच भुरग्यांक ते खावपाक एकदम बरो कित्याक कलर आसल्यान भुरग्यांक आवडटलो खावपाक थोडेशें सॉल्ट घालून खातीर शिजतना करपाक एकदम सोपो असो पदार्थ म्हणजे दो इट इज फ्रॉम मॅक्सिकन फ्राय सगळे इंग्रेडियंट्स आमकां अवेलेबल आसात आनी करपाक सोपो फास्ट जाता गरम केल्लें जेन्ना हें उदक सगळें आटपाक येता तेन्ना आमी रायस तयार जाता तेन्ना आमी 2 कप उदक एड करपाचें तो शिजपाक एक 7-8 मिनटां लागतात मोठे फ्लेमाचेर बंद करून जेन्ना तो उकळटा तेन्ना आमी फ्लेम बारीक करून तो थंड गॅसार शिजोवपाचो हे आमचे तांदूळ आतां शिजतात ते चड उकळपाक लागल्या आतां आमी थोडेशें सॉल्ट पयलीं भाजयान घाल्लें आनी रायसान आमी सॉल्ट घालूना सो थोडें सॉल्ट आमी घालून हालोया आनी मातशें बारीक गॅसार तें 6 ते 7 मिनटां शिजोवया आतां जेन्ना हें सगळें वॉटर सोक जातलें न्ही तेन्ना आमचो रायस रेडी जालो आमकां कळटलें डॉक्टर आमी तो उगडून पळोवया आमचो रायस शिजलो काय ना तो वास आयला वास खूब सुंदर येता आनी तुमी पयलें सगळें उदक तातूंतलें उदक हें जालां आनी रायस बसून बरो शिजला चिकनाचे तुकडे आनी ते सामके सो आवर डिश इज रेडी आवर सेकंड रेसिपी आलूज वरती रायस आमचे दोन्ही रेसिपीज तयार आणि आता खावपाक आम्ही बी तयार डॉक्टर आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेस्ट द रेसिपीज एंड टेल अस हाउ इज इट खूप सुंदर सुरबूस झाला एकदम डिलिशियस नाउ आई रिक्वेस्ट एजिना रॉनकॉन फ्रॉम अंबिका चिकन to please come over here and present the gift hamper to our today's guest, Dr. Suraj Prabhudesai. आणि आता वेळ झाली असा तुमचा निरोप घेण्याची. We'll meet in the next episode of Ambika Chicken Food and Health Show, powered by Orchid Learning Center and Chowgule Center for Applied and Professional Studies. Till then, eat healthy to be truly valuable.